आदल्या जिल्लोधिकारी इमारतीची लिफ्ट मोडिल्ल्यान कामा खातीर येवपी लोकांक तशेंच ज्येष्ठ नागरिकांक त्रास सोंसचे पडटात। ह्या इमारतीक 4 मजली आसा। हातूंत जिल्लो पंचायत, नागरी पुरवण आनी समाज कल्याण सारखी वेगवेगळी सरकारी खातीं आसा। देखून ही लिफ्ट बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी थळावे लोक करपाक लागल्या। ना चल ना किती आयले तू ते हाऊस वायफाचे सर्टिफिकेट दिले सोशल वेलफेअर होय फोर्थ फ्लोरा चोडोंक नाका शोड जाल्या चोडटान सोडपान येवपाक होय त्रास जाल्या 30 तारखे लास्ट डेट दिसता होय होय साउथ गोवा जे पळय ओल्ड कलेक्टर ऑफिस आहा पोलीस गार्डन ही कितलीशीच गव्हर्मेंट ऑफिस आहात आनी दिसाक कितलेशे लोक ही वयर सकल येवन वतात। तातूंत पयली ऑफिस आहा म्हणजे साउथ गोवा जिल्हा परिशदेक ऑफिस आहा जातून दिसा 100 ते 200 लोक सकल वयर अशें करतात। दुसरें आनी एक ऑफिस आहा तें सिव्हिल सप्लाय आहा। सिव्हिल सप्लाय ऑफिसान जायते सिनियर सिटीजन वयर सकल वचून पडटात। आनी तिसरें ऑफिस आहा तें ट्रायबल वेलफेअर आहा। तिनूय ऑफिसान जी पळय आहा जवळ जवळ ती 60 सुमार स्टेप्स आहात। हे 60 स्टेप्स जे पळय आहा ते ती चलना, लिफ्ट चलना आनी ताका लागून लोकांक सारके त्रास जातात। तर हांव सरकारा कडेन म्हणून कळवणी करता ते लिफ्ट जे पळय आहा ते जाता तितले बेगीन सारके करपाचें। थंय ताणें एक बोर्ड मारला लिफ्ट आउट ऑफ ऑर्डर म्हणून। ते आउट ऑफ ऑर्डर म्हणलें म्हूण जायना। तुम्ही जेन्ना पळय ऑफिसाच्या 4 मजल्याचेर व्हरतात तेन्ना लोकांक ती सुविधा मेळपाक जाय। आनी हे गर्मेक तूं 2 पाटी वयर सकल जर वचून जर आयले जायत तुका सोमतो वयर धाडपाचो ही परिस्थिती जाल्ली आहा। तेन्ना सरकारान ताबडतोब ताजेर एक्शन घेवन ते लिफ्ट ते सारकी करची आनी लोकांक जे पळय त्रास जातात ताजे पासून संरक्षण दिवचें।